देवाताई मोगाच्या भावानं आणि बहिणीनं परत अनेक वेळ देवान दिला त्या खातीर अर्गां दिवया. सर्वेस परत देवा हो दीस दिल्या खातीर तुका, हो वेळ दिल्या खातीर तुका अर्गां दिता. वय सुम्या व्हरचो दीस आनी तशेंच रात तुवें हर एक दीस आमकां दिताय. पूण सुम्या तुजो दीस ह्या रात तुका थंय ना. हर एक दीस तुजो दीस सुम्या उसवाडता सुम्या. वय सुम्या हें तुज्या उतरां मुखांतर आमकां कळीत जालां. वय सुम्या आणकी व्हरते रितीन तुका समजूंक हो वेळ सुम्या तुका समर्पण दिता आसतना म्हाका आनी आयकतात कोण गे सुम्या तें तुका सुम्या हर एक तुजें थंय आसली स्वता कुंड वय सुम्या आमकां समजा सारकें कर. आमची उतरां न्ही पगार सुम्या बापा तुजीं उतरां आमचे थंय येवन दित आनी तीं काम करून दित. वय सुम्या गुंड्याची सदां आमकां कळोवंक सुम्या अपेक्षेन तुवें आमकां वेंचून काडल्या खातीर तुका अर्गां दिता. सुम्या समर्पिता म्हाका असो कितेंच तुजे विरोध ह्या तुका मानून जातलें या कितें सपोर्ट म्हज्या तोंडांतल्यान येना जावं सुम्या म्हाका तुज्या उतरांनी जें कितें बरयलां गे सुम्या तें समजोणेन वय सुम्या तुज्या पवित्रात्म्याच्या बळान सुम्या उलोवंक तूं फावो कर. तुका मात सुम्या जावं महिमा आतां आनी सस्ताच्या सस्नाक आमेन. मोगाचें परत आमी मुखार या लूका स्वाध्याय 23 थंय म्हणटा लूक 21:33 म्हणटा अंतरळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां सरचीं नात म्हणटा देवाचें उतार. लूक 22:21-33 अंतरळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां सरचीं नात म्हणटा. तेंच आमी मॅथ्यू 24:35 पळयल्यार आकाश आनी भुमी सरतली पूण म्हजीं उतरां सरचीं नात म्हणटा. तशें भुमी या आकाश सरोंक सुलाभ पूण बापाचीं उतरां सरचीं नात मोगाचें न्हू. वय त्या खातीर पूण पेद्रूच्या हातून पळोवंक गेल्यार पेद्रूंत 3 अशें म्हणटा. सेकंड पिटर 3:13 अशें म्हणटा. सेकंड पिटर 3:13 त्या नव्या आकाशा विशयी कितें म्हणटा पळया. तरी पूण ताचे बसवणेक सरी जावन पवित्रपणी वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आमी नव्या पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसाव. नव्या आकाशाक आनी पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसाव. कित्याक ती बसवणी तर पळयना सुम्याचें उतार तें सोरोंक भुमी आनी आकाश सुलाभ म्हणटा पूण हें ताचें उतार सच्चें ना म्हणटा. तर नव्या आकाशाक आनी पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसाव म्हणटा आसतना खंडी जावन ती नवी आकाश आनी पृथ्वी येता म्हणलें बसवणें आमी तर पळोवया. पयलीं आमी पळयल्या प्रकार आमच्या उत्पत्ती पुस्तकांत कितें जाता. उत्पत्ती 1-2 जेनेसीस 1-2 पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सुगराचेर अंधकार भरून आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें म्हणटा. पृथ्वी निराकार ही निराकार जावंक कारण कितें मोगाचें न्हू. तर पृथ्वी ही निराकार जावंक कारण कितें गे म्हळ्यार कितें गी एक बळादिक आमी पळयता सायन्सा प्रकार सांगता आसतना तें पडलें अशें पडलें पूण ही पृथ्वी निराकार जावंक कितें कारण गे म्हणून आमी देवाचें उतर आमकां आमचंच पळोवया. कित्याक म्हळ्यार पूण हाचे वटेन पयलीं आमी पळोवया हांगा देवाचें उतार सांगता आसतना हांगा हें म्हणटा देवान म्हळें उजवाड जावं पयल्या दिसा उजवाड जाता. तशेंच आनी तें म्हणटा 5 देवान उजवाड दीस आनी काळोखाक रात म्हणून नांव दिलें. सांज जाली सकाळीं आयलो हो दीस पयलो दीस म्हणटा. देवाचो दीस आनी मनशाचो दीस अलग आसा. हो देवाच्या लेकार बरोवन दवरला दीस आनी पयलो दीस म्हणून. पूण तेंच आमी आंदून पळयल्यार तेतून निसर दिवे जावंक नात. थंयसर सूर्य आनी चंद्र जावना पूण सूर्य आनी चंद्र जाल्लो 14 म्हळ्यार 4थ्या दिसा. हांगा पळय जेनेसीस 1:14 उत्पत्तीचें 1:14 म्हणटा. देवान म्हळें दिसा तावन रात वेगळी करूं आकाशाचेर दिवे जावं काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूंक. आतां कितें सूर्य आसा तो आमी वर्सां पळोवंक ह्या दीस आमकां दुसरो दीस जाल्लो कळोवचे खातीर ते उपकार म्हणटा. पृथ्वेर उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं आनी तशेंच जालें म्हणटा. आनी हें खंयच्या दिसा जालें थंयसर म्हणटा 4थ्या दिसा 19 म्हणटा सांज जाली सकाळीं आयली हो 4थो दीस. 4थ्या दिसा हे दिवे आसले. तर त्या दिसा विक्राकार कितले की हजार वर्सांक मोगाचें न्हू. ह्या लेकार ह्या सुर्याच्या लेकार आमी पळोवंक गेल्यार आमी आतां जियेता कशें ती वर्सां लेख केल्यार देवाच्या लेकार पळोवंक गेल्यार हजार वर्सां म्हळ्यार एक हो दीस आमचो हजार वर्सां म्हळ्यार देवाचो एक दीस जाता. तर आमी
खंयचे की आमी तें आमचें कॅल्क्युलेशन करूंक जायना देवाच्या दिसाक आमी करूंक जायना. तर पयल्यार आसलेल्या त्या पृथ्वी आनी आकाश म्हूण आमच्या आंगार दिला तें इंग्लिशांत आमी पळोवंक गेल्यार हेवन एंड अर्थ म्हूण दिलां. म्हळ्यार सर्ग आनी संवसार म्हूण आसा. हांगा तर्जुमो करतना भाशांतर करतना इल्लेशें हें जालां कित्याक सर्ग आनी संवसार रचलो म्हूण आसा. ते सर्ग रचल्या प्रती तातूंत आसलेलें सर्व रचलें म्हूण दिता. कशें देवदूत या कितें पुरा सर्गार जायगी तें पुरा रचता आसतना देवान रचलें मोगाचें न्हू. तर हें रचलें आसता तर ही पृथ्वी निराकर जावंक कितल्याक हजार हजार वर्सां पयलींची ही पृथ्वी निराकर जावंक कारण कितें तर एका दिसांतल्यान आनी एक दीस आमी पळयता हजाराचे हजार वर्सां 1-2 मिलियन वर्सां जावतात मोगाचें न्हू देवाचे लेखा. तर आमचे लेखार देवाचे लेखार मात्र एक दीस. तर आमी तें पळया एक निराकर जावंक कारण कितें कित्याक म्हळ्यार तर ते कालिंगी ओटले काम जावन आसचे जाय देखून निराकार जाल्या. तर एझेकियल 28:11 पळया आमी. एझेकियल 28:11 कितें म्हणटा पळया. एझेकियल 28:11 कित्याक म्हळ्यार आमी पळय निराकार जावंक कारण कितें 11 मुखार पळया. हांगा म्हणटा तिराच्या रायाचें पतन सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें. मनशा पुता तिराच्या राया पासून एक शोक गीत गा आनी ताका सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. हांगासर बरयलां तीर असो राय म्हणून. तेन्ना आमी KJV किंग जेम्स वर्शन काण पळयल्यार थंयसर लुसिफर म्हणून बरयलां. वो लुसिफर म्हळ्यार कोण. हो जावन आसा एकलो आंज देवान रचल्ल्या पैकींत श्रेश्ठ आंज तो जावन आसलो. आमी आंजा विशयी पळयल्यार मुखल्या दिसांनी सर्वेस्परान आमकां दाखयला. आमी त्या काही गुंड्याक पावतले हांव. सर्वेस्पर कितें आमकां सांगूंक अपेक्षीत की तें आयकून सुया मोगाचें न्हू. तर ह्या वेळार म्हणटा तिराच्या राया पासून म्हळ्यार त्या लुसिफरा पासून एक शोक गीत गा म्हणटा. हांगा लुसिफराचें वर्णन केलां कशें पळया का सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा तूं परिपूर्णताची मोर जावन आसलोय. जणवायेन भरलेलो सोबायेन ताची संपूर्ण सोबाय आसली आनी त्या जणवायेन भरलेलो जावन आसलो तो लुसिफर. एदेनांत देवाच्या बागेंत तूं आसलोय. पळया मोगाचें न्हू एदेनांत मनशाक धरलें ताचे वरवीं पयलें कोणाक धरलें सराक धरलें तें. तो पळयतलो एदेनाचें बाग आनी तो कालें करतलो एदेनाच्या बागांत वय बागेंत तूं आसलोय. जिन्साचें मोलादीक पातर तुवें भुशण जावन आसलें. मनशां काल्यां पुरा पातळाचें भुशण जावन आसलें. हें केवल आमकां समजुच्या खातीर कितें आमी ह्या संवसारांत मोलादीक म्हूण लेखता मागीर तें समजुच्या खातीर ह्या रितीन बरयलां. कित्याक एक हें देवदूत हें आसा तें जावन आसा वारें मोगाचें न्हू. वय तें निजांनी एक आमकां पळोवंक जायना पूण आमकां समजुच्या खातीर हें बरयलां. कितें जावन आसलें भुशण जावन आसलें माणिक पुष्पराग वज आनी वज स्पश्ट स्वर्णमणी गोमेद आनी सूर्यकांत नीलमणी पाच आनी स्फटीक तुज्यो अलक्यो आनी संक्यो भांगाराच्यो केल्ल्यो. म्हळ्यार तें पुरा हें जाल्या उपरांत नवरत्न म्हणटा आमी तें नवरत्न जाल्या उपरांत थंयसर भांगार ताचे अलक्यो हें जावन आसलें अलक्यो आनी संक्यो जावन आसल्यो. म्हळ्यार हांगा मुखार येता त्यो अलक्यो आनी हें तुजें सश्टीच्या दिसा हें सगळें तयार केलें. सृश्टी करता आसतना देवान ताका संपूर्ण कर्ण जणवायेन जावं सोबायेन जावं या ताचें भुशण जावं संपूर्ण कर्ण सोबायेन ताका रचल्लो मोगाचें जणवायेन रचल्लो. आनी हेका संरक्षक केरूब बसोवें एक बॉडीगार्ड ताका दिल्लो कसोवें हांवें तुका दवरल्लो देवाच्या पवित्र पर्वताचेर तूं आसलोय. पवित्र पर्वताचेर तूं आसलो देवाच्या पवित्र पर्वत सांगाता देवा सांगाता त्या पर्वताचेर आसलो. उज्याच्या पत्रा मदल्यान तूं चलतलोय. उज्याच्या पत्राच्या मदल्यान ताणें चलतलो म्हळ्यार तितलो एक वैभव एक चलता आसतना म्हळ्यार तितलो श्रेश्ठ जावन ताका रचल्लो. तुजी सश्टी जाली त्या दिसा तावन तुवें वायट केलें त्या दिसा पर्यंत तुजी सालींत तूं निर्दोशी आसलोय म्हणटा. पळया ताची सालींत तो निर्दोशी जावन आसलो केदोळा पर्यंत ताची सृश्टी जाल्ल्या तावन ताच्या ह्या खंयचे ताचे मनोभाव चेंज जालो गी देवाच्या विरोध जालो गी सालींत तूं निर्दोशी जावन आसलोय. त्या दाळा मेसर तूं काल जावन आसलोय तूं वायट केलें त्या दिसा पर्यंत तुजी सालींत तूं निर्दोशी जावन आसलोय. साल तुजी बारी बरी आसली म्हणटा कांयच तातूंत येना म्हणटा. तर ताची चूक कितें ह्या साल वायट कशी जाली ह्या खंय जाली पळोवया आमी आयसाया 14 आमी आयसाया 14:12-15 आयसाया 14 आयसाया 14:12 पळया हांगा आसा 12-14 पळया. सकाळच्या नखेत्रा पंत्याच्या पुता तूं कसो आकाशा वयलो सकला पडलोय. पळया आकाश वयलो सकला पडला ह्या विशयी ती असो उल्लेख राष्ट्राचेर जैत वेल्लो तूं कसो धरणीर पडलोय. तूं तुज्या काळजांत
म्हणटलोय हांव आकाशाचेर सोडटलो. आकाशाचेर कोण आसा? देव आसा आनी तूं वयर सोडटलो म्हणटा. आकाशाचेर सोडटलो, देवाच्या नखेत्रां वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलों. पळया देवाचे न्हू वयर वचूंक हांव प्रयत्न करतलों म्हणटा. वयर प्रास हांव देवाच्या नखेत्रा परस वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलों म्हणटा. आकाशा परस वयर सरतलो आनी देवाचें सिंहासना परस देवा परस उर्त जातलो म्हणून चिंता. उत्तरेच्या शिमेर आसा त्या जमातीच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलों. उत्तरेच्या प्रदेशांत ते कितें देवाचें म्हण आसलें त्या प्रदेशार हांव म्हजी जमत दवरतलो म्हणटा. देखून आनी मागीर म्हणटा सुतार हांव बसका घेतलो आनी हांव खूब प्रास वूंच सोडटलो. महोन्नत सडको जातलो. कोण महोन्नत? देवाचे सडको हांव जातलो म्हणटा. वय देखून तरी पाताळांत तुका लोटोवन घाला. पोंडांतले गुन्यांत तूं पडलाय. 15 म्हणटा तशें चिंता आसतना देवाक कळीत जावन तूं खंय पडलोय? पाताळांत पडलोय म्हणटा. पाताळांत लोटोवन घाल्या म्हणटा तुका. वय मोगाचेनो तर असो जावंक कारण कोण? इतलो वैभवंत आसल्यार कारण कोण? ताच्या मनांत गर्व येवंक ह्या अहंकार येवंक कारण कोण? तो जावन आसा मोगाचेनो ताका संपडायिल्लो देंवसार जावन आसा. तर हो देंवसार खंय आसा? हाका ह्या लुसिफराक संपडायिल्लो, येदनाच्या बागेंत आसल्या त्या लुसिफराक संपडायिल्लो तो देंवसार खंय आसा? हो खंय ना, सर्गार आसा मोगाचेनो. तो सर्गार आसा. योबाच्या पुस्तकांत आमी वचोवया, पळोवया. योबाच्या पुस्तकांत 1:6 घाल्या म्हणटा पळया. एका दिसा देवाचे पुत म्हळ्यार देवदूत सर्वेस्परा मुखार हाजेर जावंक आयले तेन्ना सैतानी ताचे मदें आसलो. कोण आसलो? सैतानी ताचे मदें आसलो. एक फावटी म्हणना परत म्हणटा. योबाच्या पुस्तकांत 2 परत म्हणटा. आनी एक फावटी देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजेर जावंक आयले आनी सैतानी तांचे सवे आसलो म्हणटा. पळया मुखाचेनो सैतान थंयसर हजर आसा. खंय आसा? थंय आसा. आनी तो कालें करता. खंय बरें करता गे? ना, तो कालें करता. आमी पळोवया रेवल्युशन 12:7 वय वो हाका थंय 12:7 आमी वाचया. रेवल्युशन 12:7 or 9. रेवल्युशन 12:7 वाचया. आतां पळया हें तर आनी जावंक आसा. उपरांत सर्गार एक रेवल्युशन 12:7 उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जालें. मिगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजूंक देंवले. कोण महासर्प म्हणटा मुखार पूण देंवलो. महासर्प आनी ताचे दुतां बोरान झुजले म्हणटा. महासर्प कोण वो? पूण शेकी हे सलवले आनी सर्गा वयलो जागो उगडायलो. हें आतां न्ही आनी मुखार जाता मोगाचें हें रेवल्युशन मुखेल कितें जुवावन पळयलें उगडापण आसा तें जावन आसा. ह्या महासर्पाक म्हणजे देंवसार वा सैतान म्हणटात. कोण म्हणटात? देंवसार वा सैतान म्हणटात. त्या सगळ्या संवसाराक आड वाटेक व्हरता. सगळ्या संवसाराक न्हय आनी व्हरता. वय त्या आदिसगराच्या सर्पाक भायर उडयलो. ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटयलो म्हणटा. हें आतां न्हय मोगाचेनो आनी मुखार जावचें आसा त्या विशयान सांगता. वय ताका भुमीक शेवटूंक आसा. वय सर्वेस्परान तो वेळ निर्धारीत केल्ल्या वेळार. पूण हो सैतानच ह्या लुसिफेराक की ताणें ओडलेलो जावन आसा. कित्याक हें सांगता गे म्हळ्यार सैतान आमी जायते फावटी वयता सैतान आनी लुसिफेर एकच म्हण आमी चिंता. ना मोगाचेनो हो लुसिफेर जावन आसलो एक आंज. वय हाचे बरेस पूण सैतान एक आंज न्हय. ताका देवान रचलो जावन आसा. पूण जो लुसिफेर आसा ताका मनशाक कशें रचल्या उपरांत तो सैतान येवन आमकां परिक्षा करता गे. तशेंच आंजाक रचल्या उपरांत एक परिक्षा जाता. देव हर एकल्याक एक परिक्षा करता मोगाचेनो. ताणें सांगल्या प्रकार चलतात की ना म्हणून. तशेंच देवदुताकी परिक्षा जाली. तातूंत लुसिफेर चिरकून पडलो. पूण मनशाकी परिक्षा जाली. मनीसय त्या देंवसाराच्या हातांत पडलो. तर मोगाचेनो पळोवया आमी हांगा कित्याक ताका आनी हाका विंगड म्हणटा गे म्हणून. कित्याक हांगा आमी आत्तां वाचलेल्या प्रकार इल्लेशे पयलीं आमी वाचलें थंयसर कितें म्हणटा एझेकियल 28:11-15 कितें म्हणटा पळया. एझेकियलाच्या पुस्तकांत आत्तां वाचलेल्या प्रकार कितें म्हणटा थंयसर 28
15 कितें म्हणटा पळया, तुजी सृश्टी जाली त्या दिसा सावन तुवें वायट केलें त्या दिसा पर्यंत तुजे सालींत तूं निर्दोशी आसलें. केदो म्हणसर सृश्टी जाली त्या दाडा तावन तूं धरन तुजी साल हें जाता म्हणसर तूं निर्दोशी सालींत निर्दोशी आसलें. केदो पर्यंत वायट केलें त्या पर्यंत. तर पयलें ताचे पयलें तुजे सालींत कांयच वायट बदाक नासलें म्हणटा. पूण देंवसार तसो न्हय. देंवसार कसो तो सुरवेर तावनच तो कोण म्हणटा पळय आमी जो जॉन 8:44 जो हांव 8:44 जॉन 8:44 कितें म्हणटा पळया. जॉन 8:44 देंवसाराची पिळगी तुमी तुमच्या बापायची अपेक्षे प्रमाणे चलोवंक तुमकां कशी. सुरवेर तावनूच तो एक कुनिगार केदाळ तावन सुरवेर तावन वो तो साल बदलेले उपरांत केदाळ तावन पूण वो सुरवेर तावनूच एक कुनिगार तो केदींच सत्याच्या पक्षेक ना. केदींच सत्याच्या पक्षेक तो नासलो. पूण जो कितें वो आसलो तो आंज आमचो लुसिफेर तो पयलें सुरवेर सताच्या पक्षेक आसलो. पूण वो नासलो. ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना. तो पोट उलयतना आपल्या सैमा प्रकाशच उलयता. कित्याक तो पोडकिरो पोटिसोत्तू बापय. तो सुरवेर तावनूच तो पोडकिरो जावन आसा. तर हाका रचलें कोणें मोगाचें न्हू. ह्या सैतानाक देंवसाराक रचलें कोण जावन आसा. हें रचलें ताका देवानच जावन आसा मोगाचें न्हू. कित्याक मनशाक परिक्षा करूंक देवदूतांक परिक्षा करूंक हर एकल्यांक जें कितें देव अपेक्षिता तांकां परिक्षा करचे खातीर ह्या तांची एक ती हांवें सांगल्या प्रकार चलतात की ना पळोवचे खातीर हें जावन आसा. हाचे विशीं तो बरयलां थंयसर आयसाया 54:16 आयसाया 54:16 थंयसर बरयलां कोणें रचल्लो गी म्हणून. आयसाया 54:16 पळया खाल्या म्हणटा. इंगल्याचो उसो पुंकून आपल्या उपयोगाक पडटा ते आतेर करतल्या लोहाराक हांवें रचला म्हणटा. कोणाक लोहाराक. तशेंच सगळ्यांचो नाश करतल्या विध्वंसकाकी रचल्लोय हांवेंच. विध्वंसकाक कोण विध्वंसक वत्त सैतान खाल्या म्हणटा. सगळ्यांचो नाश करतल्या सगळ्यांचो नाश करता. देवदूताक नाश केलो मनशाक नाश केलो हर एकल्यांक आमकां नाशाचे वाटेक व्हरता मोगाचें न्हू. देखून सगळ्यांचो नाश करतल्या विध्वंसकाक रचल्लोय हांवेंच म्हणटा. वय मोगाचें न्हू. पळया कित्याक म्हळ्यार हाचें काम कित्याक कशें नाशाक व्हरता गे म्हणून आमी थंयसर ताची एक काम थंयसर पळोवया. आनी मुखल्या दिसांनी ताची हर एक कामां आमकां पळोवंक मेळटली. ह्या जायते विशीं ताचे विशीं बरयल्यात तो कितें कितें करता गे म्हणून जायते ह्या सैताना विशीं बरयल्या ह्या बायबलांत. पूण आमकां दिसना मोगाचें न्हू. तें धांपण म्हणलें बरी धांपून दवरलां. वय त्या सैतानानच तें धांपून दवरलां. ताची कार्य मुखांतर ताच्या त्या जाणवाया मुखांतर कित्याक संवसार जावन आसा मोगाचें न्हू. तासो वय तें पुरो आमी मुखल्या दिसांनी पळोवया. पूण वो विध्वंसक कितें करता पळय देव समेत तो येता आसतना आमकां राखून व्हरता मोगाचें न्हू. थंय कशें बरयलां पळय. एक्झोडस 12:23 पळया. सर्वेस पोर इजिप्त ज्यूश मारूंक इजिप्तांतल्यान उतरून वेतना दारवंताच्या खांब्याचेर आनी फाटयेचेर सारयल्लें रगत पळयतलो आनी तुमचें दार सोडून मुखार वयतलो. कोण सर्वेस्पूर मुखार वयतलो आनी खालें करतलो आनी जीव काडणाराक तुमकां ज्यूश मारूंक तुमच्या घरांनी भितर सरोंक दिवचो ना म्हणटा. पळया जीव काडणार कोण जावन आसा. सगळ्यांक नाश करूंक रचतलो तसो जीव काडणार तुमकां ज्यूशी मारूंक तुमच्या घरांत भितर सरोंक दिवचो ना म्हणटा. तो ज्यूशी मारूंक भितर सरोंक दिवचो ना म्हणटा. तर मोगाचें न्हू. ह्या सर्वेस्परा सवें रावन जो कोण कुनिगार आसा पयलें जावन पोडकिरो जावन आसा ताच्या कार्यांक हर एकाकी फाट करूंक आमी तयार जावंक आसा. हें पयलेंचें उतार कित्याक सांगलां म्हळ्यार हो बायबल सच जावन आसा आनी सकडी सरल्यार देवाचें उतार सराना मोगाचें न्हू. तें संपूर्ण हातून बरोवन घालना. आनी तो कोण आसा देंवसार जावं या लुसिफेर जावं ताची एक प्रोसिजर्स आसात ते मुखल्या दिसांनी सर्वेस्पोर आमकां दाखोवन दितलो. त्या वेळार आमी तें वय संपूर्ण तरान ताका जाणा जावंक प्रयत्न करया. वय आमचें धांपण घालूंक जायते प्रभाव येतले. पूण जें कितें सत आसा देवाच्या उतरां मुखांतर आमी पळयलां त्या उतरां मुखारूच आमी संपूर्ण जावंक जाता त्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर. तर तुमी तुमी जेजू क्रिस्त आमचे सगळे सदांच रावूं दी आनी जें कितें कुयुक्ती आसात त्या देंवसाराच्यो त्यो आमकां कळोवन दी आनी ताचे वयर सही करूंक ताची कृपा दिवन दी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. आमेन.